मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हेगडे योग लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानांतू पर्तगाळी मठाचे स्वाम्याले प्रप्रथम वास्तव्याचे संदर्भारी आयच्या दिवसाक कोडकणी नायक कुटुंबिया तर्फेन तशीची लक्ष्मी नरसिंह ट्रस्ट ताजे सर्वही पदाधिकारी तांगेल तर्फेन तशी हेगडे गांवचे समस्त समाज बांधवाल तर्फेन घडील तसले हे एक भव्य स्वागत तुम्ही स्वाम्याक केले बद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करता। म्हळे आताची प्रास्ताविक भाषणांतू तुमगेले द्राक विषय सांगले की 4 महिन्या पहिले अर्थात मार्गशीर्ष मासांतू आम्ही हांगा हेगडे ह्या देवस्थानांतू एक 5 दिवसाचे वास्तव्य आम्ही अवकाश कोरगेन दिले। भटकळ मोक्कामातुलेन हांगा मोक्कामाक येवचे आशिल्ले, तदनंतर कारणांतरान ते वास्तव्य मुखार सुका पडले। ते वास्तव्य मुखार सिताना थोडे एक संशयास्पद विषय म्हळ्यार मोक्काम दिवका की नाका, आत करेत की नाका म्हळ तसले एक संदर्भ स्थिती निर्माण जाल्ले आणि तांकांही कोडकणी नायक कुटुंबाकय एक नमन मस्त एक दुःखद वार्ता तांगेल घरांत घडत आसा। एक सायड स्वाम्याले आगमना संदर्भ आसा, आता त्या सायड पळोवका की स्वाम्याक हांगा आगमन जाता आशिल्लें त्या करता की इतले तरेचे एक गोंधळ वातावरण आशिल्लें। तसले एक संदर्भांतू तांणी भटकळा आयले, भटकळांतू विनंती केले की स्वाम्यान कशी सांगताची त्या प्रमाण आमी चलताची। तेन्ना आमी तांकां सांगले की तुमी निराश जाय नाकाची, तुमगेला ते कसन एक दुःखद वार्ता आसा ते तुमी मुखार सिया, तदनंतर आमी वास्तव्याचे मुखावेल दिवसांतू तुमकां अवकाश कोरगेन दिता म्हणून आमी तांकां सांगले। तेन्नाच आमी सांगले आतां 5 दिवस मेळटा किंतु तुमी आतां सहकार केले म्हळ्यार तुमी आमचेर चड प्रेशर आनी घालनाशी, ना स्वाम्यान येवका नाजाल्यार मस्त आमी म्हळ्यार तयाऱ्यांनी मस्त करून घेतले, हे सामान ते सामान यज्ञ अनुष्ठानाक जावका आशिल्लें उट्टू सामान लाखान गटले सामान हाणगेन दवरले। जर स्वाम्यान आयिल्लें ना म्हळ्यार ते उठूची तांकां हें जाता आशिल्लें, किंतु तांणी खंयचे रितीर प्रेशर म्हळ्यार वत्तड घालनाशी, ना स्वाम्यान येवका हें करका, ना स्वाम्यान येवका अशें कसनय तांणी आमचेर वत्तड घालनाशिल्लें। तेन्ना आमी तांकां एक वचन दिल्लें की जर तुमी आतां सहकार केले, आतां खंयचे रितीर तुमी हें करनाशी सहकार दिल्यार मुखार तुमकां 5 दिवस न्ही 10 दिवस तुमकां वास्तव्य दिता म्हणून न्हू आमी तांकां एक अभिवचन आमी दिल्लें। त्या अभिवचना प्रमाणे नाजाल्यार तुमकां दिसतालें मरे हांकां कशी 10 दिवस मेळ मारे ह्या म्हणून, किंतु त्या एक घटने अशी घडिल्ले निमित्तान आनी कोडकणी नायक कुटुंब तशी देवस्थानाच्या आडळीत मंडळीन एक स्वाम्याक सहकार दिले। ते सहकार दिलेले म्हणले एक निमित्ता कितेरी आमी 5 दिवसाचें वास्तव्य तेन्ना दिवचें आशिल्लें, किंतु आतां आमी 10 दिवसाचें वास्तव्य हांकां आमी अनुग्रह केले आनी आयच्या दिवसाक भव्य रितीर तांणी स्वागत इत्यादी केलेलें आसा। आनी उरिल्ले एक 10 दिवसांतू
अनेक रीतीचे धार्मिक अनुष्ठान, अनेक रीतीचे त्यांनी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम उटुगांतून घेतिल्लो आसा। ते सर्वही कार्यक्रमांतू हेगडे गांवचे, कुमटा गांवचे की ना परगांवचे अनेक लोकांतू सहभाग जावचे। विशेष जावन येनू आमी केन्नाय सांगतात जाव चुटू बऱ्याकची, कित्याक की म्हळ्यार आमी मार्गशीर्ष मासाक येवंक आशिल्ले तेन्ना हेमंत ऋतू आशिल्ले, किंतु हांगा आशिल्लो तसो लक्ष्मी नरसिंह देव तो वसंत ऋतूंतू तागेले नरसिंह जयंती येता। अर्थात लक्ष्मी नरसिंह देवाल प्रादुर्भाव वसंत ऋतूंतू जाल्ले। सो वसंत ऋतूंतूची स्वामेले वास्तव्य घडका म्हणले बहुशः लक्ष्मी नरसिंह देवाले एक संकल्प ना मनांत आशिल्ले एक विचार उरताले, हेमंत ऋतूंत नाका, हांव प्रादुर्भाव जाल तसलो वसंत ऋतूंतूची प्रप्रथम पंता वसंत ऋतूंतूची स्वामेले हांगा पादस्पर्श स्वामेले वास्तव्य घडका म्हणून देवाल मनांत आशिल्लें उरताले। त्या प्रमाणे वसंत ऋतूंतूची स्वामेले वास्तव्याचे एक महोत्सव घडचे तशी देवान एक इच्छ केल्लो उरताले। लक्ष्मी नरसिंह देवाले आमी इतलेक आराधन करता की म्हळ्यार लक्ष्मी नरसिंह आमी एक विशेष जावन रक्षण करताल तसलो ना खंयचेच कृत्रिम बाधा ना कसने तरी एक जिवनांत मस्त अडचण येता जाल्यार तेन्ना आमी नरसिंह देवाले उपासन करताची। त्या निमित्तान घरांतू प्रवेश द्वाराक आमी कसन करता की म्हळ्यार वैर देवाक लक्ष्मी नरसिंहाक स्थापन करताची। कित्याक की म्हळ्यार जर लक्ष्मी नरसिंहा थंय स्थापन केल्यार खंयचे रितीरी दुष्ट ना खंयचे रितीरी कृत्रिम बाधा कसने आशिल्ले आसल्यार वैकेची त्या भितर प्रवेश करनाशीची घराक एक रक्षण मेळटा म्हणून न्हू एक प्रतीती आसा। त्या निमित्तान केन्नाय बागलाचे चौकटाक एक लक्ष्मी नरसिंह आमी स्थापन करताची, अर्थात ना कोरीव करताची। पर्तगाळी मठांत वैकेची जर आरंभातुल्यान जर आमी हें केलें म्हळ्यार मुख्य द्वारातुल्यान लागीं लागीं 3 लक्ष्मी नरसिंह शिलामय लक्ष्मी नरसिंह स्थापन केले तुमकां पळोवचें मेळटा पर्तगाळी मठांत। आतांही तुमकां पळोवचेक मेळटा 2 गर्भगृहांत आसा, एक भायर आसा। सो अशी 3 कडेन लक्ष्मी नरसिंह देवाक चौकटाचेरी स्वाम्यान स्थापन केले। पयले स्वाम्यांनी कडे आमगेल स्वाम्यान वैकेची आमगेले ट्रेजरी रूम कसन आसा, ते ट्रेजरी रूमाक रुपे लक्ष्मी नरसिंह दवरून सोळे म्हळ्यार इतलेक लक्ष्मी नरसिंह म्हळ्यार रक्षण करताल तसल देव। कशी भक्त प्रल्हादाक लक्ष्मी नरसिंह देवान रक्षण केले तशीची लक्ष्मी नरसिंह देव सगळ्यांकय रक्षण करता। आमी केन्नाय सांगताची तो लक्ष्मी नरसिंह देव म्हळ्यार आमी CCTV कॅमेरा सारकी। प्रॉब्लम कसन की म्हळ्यार तुमगेले CCTV कॅमेरान प्रॉब्लम कसन की म्हळ्यार उट्टू जाता, रेकॉर्डिंग जाता, 45 दिवस रेकॉर्ड केल्ले पळोवचेक मेळटा, उट्टू कळटा, बट लिमीट आसा। करंट गेले म्हळ्यार रेकॉर्डिंग बंद, करंट गेले म्हळ्यार रेकॉर्डिंग बंद आनी रेकॉर्ड जायना, 1 तास पर्यंत रेकॉर्डिंग मेळना। 45 दिवसाची रेकॉर्डिंग मेळटा मात्र तुमकां 60 दिवस जाले नंतर पयले रेकॉर्डिंग गायब, तुमकां आनी मेळना। कितले म्हळ्यार तितले स्टोरेज कॅपॅसिटी उरता, 1 वर्सांनी दवरचेक जायना, 2-2 म्हयना मॅक्झिमम 3 म्हयना तितले तुमी स्टोरेज करात। किंतु हो लक्ष्मी नरसिंह कसन की म्हळ्यार करंट गेल्यार वैकेची कसन जाले ते ताका गोतुरता। त्या न्हयशीची 45 दिवस न्ही, आमगेले संपूर्ण जन्म गेल्यार वैकेची केन्ना केन्ना कसन केल्ले हे उठू स्टोरेज तागेले उरता डेटा। CCTV कॅमेरा 45 दिवस मात्र, किंतु लक्ष्मी नरसिंह देवान तागेल दृष्टी घाल म्हळ्यार आमी आज जन्म पर्यंत कसन आमी केल्लो आसा, बर कसन केले वायट कसन केले हे उठूची कसन आसा देवालेक नोंद जाता। त्या निमित्तान आमी देवालेक आनी वेव्हार करतना आमी पळोवन घेनू वेव्हार करता। आमकां दिसतालें देव खंय पळयता ना उरतालो म्हूण,
बट आम्ही करचे एक 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 कार्य देवालय समक्ष आम्ही केले लुटू नोंद जाता. कडेरी पाप पुण्याचे विषय आयल तेन्ना कसन पाप केले कसन पुण्य केले तेन्ना हे उठू देव लिस्ट दिता. थंय चित्रगुप्त बशिल्लो उरता आमी कसन केलें ना तो उठूची लिस्ट दिता. हाणें कसन केलें खंय खंय गेलो कसन केलें हाणें उठू विशयी थंय येवन गेलो. कडेर आमकां ताजें ना कडेर आमकां नरक की स्वर्ग की हे उठूचे निर्णय जावचे थंय चित्रगुप्तान करचे. हाणें कसन बरें केलें कसन वायट केलें त्या निमित्तान आमी सांगलें की लक्ष्मी नरसिंह देव आमी जगतान जावचे प्रत्येक विशयाक कारण जावन घेवन बशिल्लो आसा. तसले लक्ष्मी नरसिंह देव हेगडेन तूं प्रतिश्ठा जाल्ले ते हेगडे गांवचे लोकाले एक सौभाग्य म्हणून तुमी लेखून घेवका. कितें की म्हळ्यार कुमटान तूं उठू कडेन लक्ष्मी नरसिंह देव आसतना हेगडेन तुची एक असेल एक योग लक्ष्मी नरसिंह देवालय एक विशेष सन्निधान हांगा 1 वर्षा पयले हांगा स्थापन जाल्लो आसा. आतापर्यंत अनेक धार्मीक कार्यक्रम घडिल्ले आसा. मार्गशीर्ष मासांतू 5 दिवसा एक 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 हवन त्या हवना लिस्ट पळयले री तुमकां उठू लोकांक एकदां मात घेवन घेवन वता इतलो हो हवन करता. आनी 1-2 वर्ष न्ही सतत 15-16 वर्ष जाले. तेन्ना तुलेन सायबिणी अर्थात कामाक्षी देवीन प्रसाद दिल्ले प्रमाणे आतापर्यंत चोळून घेवन आयिल्लो आसा. खंयचे रितीरी कमीपण जाल्लें आसा. एक 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 विशयाक ताणें सायबिणीले एक प्रसाद घेवन गेलो ताणें मुखार सुचे. कडेरी सायबिणीन प्रसाद दिल्ले म्हणले निमित्तानची जे मार्गशीर्ष मासांतू घडचे तसले अनुष्ठान सायबिणीन प्रसाद दिले हेचीची क्रोधी नाम संवत्सर परिपूर्ण जावचे पयलेची हे 5 दिवसाचे अनुष्ठान जावं का म्हणून घेवन सायबिणीन प्रसाद दिले. त्या निमित्तान ताणें क्रोधी नाम संवत्सराचे फाल्गुण मासाचे पंचमी तुलेन नवमी पर्यंत ताणें 5 की 6 दिवसाचे अनुष्ठान दवरले. एतन मध्ये आमी सप्तमीक सागरा तुलेन हांगा घेवन गेलो तेन्ना देवाल भेटी तशीच लघु पूर्णावतीक आमी उपस्थिती दिल्ले. तदनंतर आमी लेखिले भोवशः आमगेले फंक्शनांनी जाले नंतर एक 10 दिवस दिवे म्हणून आमी लेखिले. म्हळ्यार आतां कार्यक्रमा वत्तड आसा. 1-2 दिवस पयलेची रामनवमी उत्सव पर्तगाळी मठांत घडले. आतां न्ही वापस संचार आरंभ जाले आनी परत 6 म्हयने संचार करका कडेर आनी पर्तगाळी मठांत व्हड महोत्सव आसा. सो हे उठू जाले नंतर दिवचे म्हणून घेवन आमी लेखिले. किंतु मदेची एक ताणें एक प्रस्ताव दवरिल्ले निमित्तान आमकांही एक अवकाश आशिल्ले निमित्तान हेचीची वसंत ऋतून तूं कोण सोडे म्हणून आमी लेखून घेवन आतां 10 दिवसाचे वास्तव्य दिले. आनी ताणें अत्यंत हृतपूर्वक जावन स्विकारले. तागेलें एक उतर स्वाम खंयचे दिवस दिता त्या दिवस मागीर परब खंयचे दिवस दिले रे अडना त्या मार्गशीर्ष अडना चैत्र मास अडना वैशाख मास खंयचे दिले रे अडना. म्हळ्यार अशें खंयचें न्ही आतां येवं का हे टायमार येवं का अशी जावं का तशी जावं का खंयचे रितीर तागेले एक वत्तड जावो स्वाम्याक आग्रह जावो असल खंयचेही ताणें स्वभाव स्वाम्याक एक दाखयलो ना. आनी तागेले एक असेल कोमल स्वभावा निमित्तान आयच्या दिवसाक आमी हांगा आयिल्ले आसाची. सर्व ही लोकांनी अत्यंत प्रितीपूर्वक जावन मठा गौरवा प्रमाणे स्वाम्याक स्वागत केले बद्दल पुनः आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरें घडोवो. तुमगेल्या घरांत तुमी करता आसल्या उद्योग वेवसायांतू विशेष जावन घेवन लक्ष्मी नरसिंह देवालय सन्निधानांतू प्राकारांतू तशी कोडकणी नायक कुटुंबीय तशी ट्रस्टाचे सर्वही पदाधिकारी तांगेल वैयक्तीक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेलो आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, गोकर्ण मठ संस्थान की.